दुयेंत आमदाराच्या मतदारसंघांनी वारसदार एक तकली वयर काढूंक लागले। कुमारजुव्या मडकयकाराची घरकान्न इलेक्शनाक तयार। कार्यकर्त्यांचो खंय तिका तेको, मडकयकार उबी राव म्हणटा जाल्यार खंय ती तयार। मडकयकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडलो म्हूण कार्यकर्त्यांक दुख्ख ना। बीजेपीची परिस्थिती खंय तांकां कळटा। मडकयकार फिट जावन आयल्यार ताका परत मंत्री करीत म्हूण ते आशेर आसात। आम्ही चालू दवरला म्हणजे पार्टीन कितें सांगलें की ते तुमी चालू दवरया। जेन्ना सोमार ब्रेस्तार सर मेळटालो तेन्ना ते म्हाजे कडेन सोंपयल्लें आसा। तेन्ना हांव सोमार ब्रेस्तार सगळे लोकांचे पळयता आनी जे कोणाचे पेपर वर्क्स आसा ते स्टाफ पळयता। मंत्रीपद आले ते काडले, सराचें काडलें अशें आयकल्लें की तुमकां सांगिल्लें पयलें हेजे वयर इन्फॉर्म केलेलें वो कार्यकर्त्यांक सांगलें, हांव कितलें सत्य आसा हें? ते पयलीं सांगूंक येयल्ले, हांवें तांकां सांगलें तुमी कार्यकर्त्या फुड्यान सांगा। तेंच्या कार्यकर्त्या फुड्यान जालें उलोवप म्हणजे अशें जालां। तें काडून जालां वो काडच्या पयलें जाल्लें? काडून बी ते सांगूंक येयले। हांवें म्हटलें कार्यकर्त्या फुड्यान सांगात। मागीर तेंच्या कार्यकर्त्यांनी सांगलें, डिमांड केलो। ते म्हणटा कितें मडकयकार येतकीर दितले म्हणटा। म्हणजे पार्टीन समजून घेतलाय आमकां आनी आमी तेंकाय समजून घेतला, म्हणजे ते आमी हे केला, एक्सेप्ट केला। ओके, कुमारजी आनी फाल्यां समज आमचो भाऊ तर येयी प्रश्नच ना। ना, करेक्ट। भाऊ तर येयना जाल्यार मागीर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सांगला आमी भाभीक निवडून हाडटा म्हणून। हां, सो तुमी इंटरेस्टेड आसतले? पण भाऊ येवपाक आसा न्हू। तुमी ऑलरेडी अनाउन्स केला म्हणून? ना 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 ना, मडकयकार येतलो आनी तो कितें सांगता ते मागीर कार्यकर्त्यांचे मदीं डिस्कस जातलें। इम्प्रुवमेंट आसा, भरपूर आसा। ना ते सांगूं ना डॉक्टरांनी, पूण इम्प्रुवमेंट खूब आसा। फाटल्या गोय सरकार सिप्ला कंपनी आणि श्रम खात्याक बरोबर घेऊन रोखडीच सिप्ला टेक्निकल अकादमी सुरू करपाचे आसात। श्रम मंत्री रोहन खंवटेन हे निमतान वेर्णा सिप्ला इंडस्ट्रीक भेट दिली। ह्या अकादमीन गोयच्या भुरग्यांक तंत्रीक शिक्षण प्रशिक्षण मेळटले, ते वरवीं तांकां खंय रोजगाराची संद मेळटली। Cipla broadly has regular employees plus contractual employees, and we have asked them that over time we need to ensure that as far as the regular employees are concerned, they have a fantastic ratio of 80-20. The contractual employee is exactly reverse of 20-80. So we need to ensure that the 20-80 becomes 80-20. And this is not an overnight exercise, but this is an exercise I think both of us have come in tune. Cipla, the management of Cipla and the government has come in tune to understand that we need to have a collaborative effort to ensure that we actually get a grassroots reality problem solving thing rather than just talking about it. The Sterile Academy आता आम्ही visit करून पळयली, हांगा बाकीचे classroom setups तांचो पळयला, and we have also asked them that as we start and we know the response, we need to in the long run how we go about is something which we will have to work upon, but then broadly we need to look at whether we need a hostel facilities, we need bigger training facilities, whether we need to work together and find out more opportunities. These are all in the discussion stage, which maybe we may take it to the next level after this we start. दूधसागर टुरिझम सीझन सुरू, त्या निमतान दूधसागर टूर ऑपरेटर्स संघटनेन दवरिल्ले कार्यावळीन टॅक्सी ड्रायव्हर आनी टॅक्सीवाल्यांक टुरिस्ट येरादारी विशीं मार्गदर्शक गजाली सांगल्यो। दूधसागरार वचपी सगळ्यांकूच रानाच्या गेटी भितर एंट्री मेळची, दूधसागर पळोवंक मेळचो म्हूण संघटनेचे यत्न चल्ल्यात। ऑनलायन रजिस्ट्रेशन चालीक लागल्यार हो प्रश्न खंय सुटू येता। तेन्ना जे राना खात्यान जे तुमचे कडेन कायदे नियम सांगलेले आहा तुम्ही नीट नियमान पाळचे, हे एक आमी तुमचे कडेन कळकळीची विनंती करता टॅक्सी ओनर आनी टॅक्सी ड्रायव्हरा कडेन। तशेंच टूर आनी ऑपरेशनान जे तरेन तुमचे खातीर खुबशे सेमिनार घेता, खुबशे प्रयत्न करता, तुमचे खातीर उपकार वयर वयर लोकां कडेन मागता, वचून झगडतात, बऱ्या ऑफिसरां कडेन वायटपण घेतात, हे सगळे आमच्या गांवचे खातीर घेतात। तेंचे तुमी सदांच त्या मेंबरांचे तुम्ही रिस्पेक्ट दवरपा जाय, तेंच्यांनी जो फॉलो दिल्लो कायदो तुम्ही सदांच पाळटले अशें हांव आशा बाळगितां। की आमी सदां इंग्लीश भाशेन म्हणटा देर इज सच अ ब्युटिफूल स्पॉट इन आवर बॅकयार्ड येट वी हॅव नॉट विजिटेड। सो गोंयकारांक एक म्हजी अपील की इतलो सुंदरसो एक नेचरान आमकां दिल्लो जागो आसा, इतले सोबीत, लायक वी से इन इंग्लिश, पिक्चर्स spot of Dudhsagar. Goa is not only the beaches. It's only beautiful जागो आमचे कडेन आहा। गोंयकारांनी बी विजीट करचे आनी गोंयकारांक ती एक सोबीतसो जागो आहा तो भितर आपणून घेवचो।
आमी सरकारा कडेन सदां अपील करता की गाडयो सगळ्यो सोडच्यो कित्याक जर नेचर डिस्टर्ब जाता नेचर डिस्टर्ब जावपाक बाकीचेय बी कारण आहा रेल्वे आसा आनी कितें हांव तातूंत वचना पूण आमी सदांच सरकारा कडेन अपील करता की आमकां 250 त्यो आमी जे पयलीं सांगता तशें वेकेशन जेन्ना आसता चड करून आमची दिवाळी आनी क्रिसमसाचें वेकेशन आसता तेन्ना खूबसो हांगा ट्युरिस्ट येता आनी हो प्रश्न जर सुटलो जाल्यार तें जावचें पूण आमी ऑनलायन जेन्ना करूंक वयता तेन्ना म्हाका दिसता होय प्रश्न सुटावो जातलो. कुळे मार्केटाचो प्रकल्प जाग्यार घालपाचो यत्न चल्ला. मार्केटाचेर GSIDC सामकें तेंका इम्पॉर्टंट आहा आमकां थोडे तेंका परत करता पडटा कित्याक म्हाजे खातीर कुळे म्हणटा हें मार्केट जावपाकूच जाय आनी हांगसर कम्युनिटी हॉल आनी प्रत्येकाक वयर सकयल जाल्यार सुद्दां तुमी म्हाका हांव तुमची GSIDC मिटींग दवरता तुमकां तुमचे जशें तुमी स्टेक होल्डर जे आसात टोटल तेंचे सगळ्यांचे एनओसी मेळ्ळे रे जालें म्हणून तुमी ते उलय जालें जाल्यार रोखडीच हांगसर आमी हे आयच्या 3 म्हयन्यांनी कमी करुया. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.